4 ते 5 दिसा पयला आमी पळयलां की अंजुना हांगासर वॉटर स्पोर्ट जे बनाना रायड आसा तेचेर काही इंदोर मध्य प्रदेशाचे ट्युरिस्ट भरलेले आनी ओवरलोड जाल्ल्या कारणान एक बायल पडोन मरण पावली. ह्याचेर तुमी कशा तरेन पळयता? रिक्वेस्ट करता आमच्या सगळे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर हांगा अंजुना आहा पळय तांकां की गो एज पर द रुल्स. बेश्टेच सुबेज गिरायक येता म्हणून ओवरलोड करनाका आनी इट्स लायफ ऑफ आर ट्युरिस्ट. डोंट एंडेजर द लायफ ऑफ आर ट्युरिस्ट. सगल्यांनी 2 राउंड मारात पूण हे ओवरलोड करून तिजे बावड्याचे जीव गेलो. बट रिक्वेस्ट एन ट्युरिस्ट पर्सनल थिसर पुलीस आसता तेणी हेजेर नंद मॉनिटर करचे. ट्युरिस्ट पुलिसांनी थिसर मॉनिटर करचे. बिसायड्स दॅट आपूण हांव ऑपरेटर हांवें ट्युरिस्टांची काळजी घेवंक जाय. अशें न्हू की एकूच रावंडान व्हरचें म्हणून 2 राउंड मारात 3 राउंड मारात बट गो एज पर रुल्स. वी कॅनॉट स्पॉयल द नेम ऑफ गोवा एन इन मनशाचो जीव तो. आय एम शुअर त्या ऑपरेटराक हें नासलें की इच्छा तसले मनान नासले बट दीस इज द एंड रिजल्ट वेन वी टेक डोंट ओबे द रुल्स ऑफ द लॉ. मॅडम दुसरो विशय पळयलो की अशें जेन्ना बिचांचेर इन्सिडंट घडटा तेन्ना आमी पळयलें की एमर्जन्सी सर्वीस आसा पळय ती जाग्यार पावना. फाटल्या दिसांनी जेन्ना कलंगूट जालो तेन्ना ऑक्सिजन मेळोंक ना. मागीर 108 ना एक 108 फायराची गाडी जी आसा ही कंटिन्युअसली एक धाकटी मिनी प्रोवायड आसूंक जाय. हांव एवरी असेंब्ली हांगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन सांगीत आसता की एक आमकां 4x4 फायर ब्रिगेड धाकटी लागीं आमच्या बिचाचेर जाय. कोणाच्या शेकार उजो लागलो जाल्यार फायर ब्रिगेड हांगा म्हापसा साकून हांगा पावता म्हणल्यार ताजे शेक लासून गेले. सो वन हॅज टू बी स्टेशन नियर द बीच. 4x4 म्हळ्यार धाकटी गाडी जी रेंचेर चलता पळय ती तोहीच धाकटी एक एम्ब्युलन्स सर्वीस आमकां बिचाचेर. बोथ दीस थिंग्स आर द नीड ऑफ दी आर. बिचाचेर स्टेशन आसूंक जाय. मॅडम शेवटचो प्रश्न तुम्ही पळयतात GNH.